खासदार निधीतल्यान 44 लाख रुपया खर्च करून बांदिल्ले चिल्ड्रन पार्क मे म्हयन्यांत उक्तावणान केले खरें, मात सध्या ह्या पार्काची सामती अवतिकाय जाल्या। ह्या बांदकामांत पयशांचे गुड्डुलेसांव आसा असोय आरोप शॅडो काउन्सिलाचे निमंत्रक सावियो गुदिनो हांणी केला। ह्या बांदकामाची चवकशी जावची अशी मागणी सावियोन केल्या। आमी जे हांगा आसा हे मालबाटान चिल्ड्रन्स पार्क म्हण इनॉग्रेट केल्लो 3 मे 2023 एक म्हयने आदी त्या लोकेलार आसा। आमच्या फाटल्यान जो आसा तो चिल्ड्रन्स पार्क आनी हे कन्स्ट्रक्शन चिल्ड्रन्स पार्का कन्स्ट्रक्शन 2 टेंडरा मार्फत जाल्ले। एक टेंडर जो आसलो तो 20,48,642 आनी तो इश्यू जाल्लो 20 सप्टेंबर 2017 आनी दुसरो जो टेंडर आसलो तो 23,46,788 and this tender was issued on 20th February 2019. आता ह्या टेंडरा मार्फत हे इतले पेमेंट फारीक केल्ले आहा 20 lakhs आनी 23 lakhs नियरली 43-44 lakhs सुमार फारीक केल्ले आहा। हे फाटल्यान काम दिसते पडटा। आता तुमचे जेन्ना फ्लोर पयले जाल्यार हांवें मॅट म्हण घातला, बिर्ला 3M मॅट म्हण घातला। ते मॅट पयले जाल्यार हेंच ना, आतां इनॉग्रेशन पयरूच जाला। सो इनॉग्रेशना दिसा बरें सामकें हें घातिल्लें सोफा सारकें न्यू दिसतालें, पूण आज तें ओपन केलें म्हणटकीर कळटा 15 कितें आशिल्लें तें की जे कोट्यांनी कोटी मडगांव जे पयशे मोडटा ते फायनली ताचो हें कितें जाता, परिणाम कितें जाता सामकें दोळ्या मुखार आहात। सो असले वेस्ट ऑफ फंड्स आनी असले मिसएप्रोप्रिएशन हें सांगपा म्हळ्यार मडगांवकार टॉलरेट करपाक शकना। हाजेर कितें तरी इन्क्वायरी जावपा जाय आमी डिमांड करता, कित्याक एक म्हयनो देखून जावना आनी हाजे पळय